प्रदेश यूथ काँग्रेसचे आज जे ल्हानशें एजिटेशन त्या एजिटेशनाक आमच्या गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेसचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब महेश नाडार तशेंच बाब नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे रिनाल्डो आणि आमचे युथांचे कार्यकर्ते हाजीर आसा। आज आम्ही पळयता की गोंयांत ज्या पद्दतीन लॉ अँड ऑर्डर कंप्लीट कॉलॅप्स जाल्ली आसा त्याची जबाबदारी म्हाका दिसता सरकारान घेवपाची गरज आसा। हो भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आज ज्या पद्दतीन हे राज्य चलयता तातूंत तुमी गेली इतिहासान जर वचत जाल्यार दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट गव्हर्नन्स, वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कारण आज कोणाचोच खंयसरूच कंट्रोल ना। आज आमची महिला सुरक्षीत ना, आमची भयणी सुरक्षीत ना, आमचे युवक सुरक्षीत ना। आज मोठ्या प्रमाणात गोंयांत तर तुम्ही क्रायम रेट पळयल्ली आसा, मोठ्या प्रमाणात क्रायम रेट गोंयांत वाडलेली आसा। ताका जबाबदार कोण? ताका जबाबदार संपूर्ण हो भारतीय जनता पक्षाचो सरकार जाका गोंयच्या जनतेचे कांयच पडून गेल्ले ना। आज मर्डर रेटी वाडलेल्यो आसा, रेप वाडलेले आसा, मॉलेस्टेशन वाडलेले आसा। काही प्रमाणात तुम्ही आज पळयत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स गांवागांवांनी पावले आसा। म्हणजे युवकांच्या फुडाराचेर हो सरकार खेळटा, त्या खातीर हो निषेध करपाक आज आमी ल्हानसो मोर्चा काडलेलो आसा। आयज गोवा प्रदेश युवा काँग्रेस एक खूप सेन्सिटिव्ह टॉपिक घेऊन तुमच्या मुखार येयल्या। टॉकिंग अबाउट वुमेन सेफ्टी इन गोवा, आय फील पर्सनली फील माय मदर, माय सिस्टर आर अनसेफ। पयरूच एक गजाल जाल्या जी आमी पणजे पुलीस स्टेशनान आमी पावलो, जंय एक चेडू, एक बाय, एक चली दिवचलच्यान पणजे येताली and in the bus she was touched and she was touched inappropriately. These kind of situations are happening in Goa. Most importantly, what I want to speak today is about the failure of the government to address to the grievance of the local community. आता काही दिस पहिले हांवेच एक मुद्दो एक रेस केलेलो कुमारजा ह्या वाठारांत, जी त्या ओव्हरब्रिजाक लागून जी ट्रॅफिक डायवर्ट जाल्या ताका लागून हांवें एक मुद्दो आमी रेस केलेलो, थिंगा एक प्रेस घेतिल्लो, प्लस आमी एक ऑलरेडी एक लेटर कलेक्टर ऑफिसान दिलेले। आयज पासून इट्स अ शेम that this government is taking the call of the people on deaf ears. आयज पासून थंय एक पासून पुलीस उबो ना, आयज पासून ट्रॅफिक मॅनेजमेंट करपाक काय ना। बिफोर आय स्टार्ट हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता की आमी सॉरी म्हणटा तुमकां चड वेळ रावयले। आमी प्रोग्राम जावपाक स्टार्ट जावपाक आशिल्लो 11 तुमकां रावपाक पडले ते, सो वी आर एक्स्ट्रीमली सॉरी। पूण आयचो जो प्रोटेस्ट आमी केला एकूच कारणाक लागून केला आमी की जशें तुमी पळयता लॉ अँड ऑर्डर जसो कॉलॅप्स जाता आणि म्हाका दिसता हो सरकार जो म्हणटा भिवपाची गरज ना आनी बेटी बचाव बेटी पढाव हे म्हणटात, म्हाका दिसता ह्या सरकारा भितर सरकाराच्या अंडर बेटी सुरक्षीत ना। जेन्ना बेटी सुरक्षीत ना तेन्ना कितें म्हूण शिकयतले आमी मुखार? आनी हे जे म्हणटा भिवपाची गरज ना, आयचे दिसाक म्हाका दिसता सगळे गोंयकार जे रावतात ते एक फियरान रावतात की बाबा कितें जातलें ना खबर ना। देर इज अ फियर इन द पब्लीक बिकॉज तांकां फेथ ना गव्हर्मेंटाचेर, लॉ अँड ऑर्डराचेर, तांकां फेथ ना हो सरकाराचेर। आमी म्हणटा वी आर टॉकिंग अबाउट मर्डर, वी आर टॉकिंग अबाउट रेप्स, वी आर टॉकिंग अबाउट थेफ्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट असॉल्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट किडनॅपिंग। And the reason आमी म्हणटा law and order has collapsed is because फाटली दिसांनी the way the crimes are increasing, it is not taking a step back. There are no reforms, no policies, nothing formed by the government. I will just draw your attention to some of the facts that we have. I will talk about drugs. Drugs जे आमी म्हणटा ते युथाक काबार करता। युथ जे आमचे फाउंडेशन आसा त्यांचे फ्युचरा बरोबर आमी खेळटा by not curbing the drugs abuse and drug usage. In 2024, drugs that were seized were around 274 kgs and the value of drugs was around
9 to 10 CR the entire year. But when you talk about the drugs that was seized in 2025 from Jan to June, it is around 150 kg आणि ताजो value जावन आसा almost 68 to 73 crores. So where there is a curve in the drugs, where and how are the government trying to pull this down? It is clearly evident that a lot of people involved in this, there's a lot of corruption and a lot of money involved here. So who is responsible?